नमस्कार. गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचे येवकार. हांव समिधा कुंकळकार. आयच्या गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनाक सुरवात करता. सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया आयच्यो हेडलायन्स. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सरकारी आनी कम्युनिदाद जमनीचे दर निश्चित. मंत्रिमंडळ बसकेत घेतलो निर्णय. मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंताची माहिती. केंद्रीय घर मंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक येतलो गोंयांत. श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर शाह हांचे हस्तुकीं म्हजे घर येवजणेचे जातले उक्तावण. मुख्यमंत्री सावंतान दिली माहिती. गोंयांत वाडल्या बेरोजगारी. तरणाट्यांक सरकारी नोकऱ्यो दिवपाक भाजप सरकार पुरायपणान थारला अपयशी. मुख्यमंत्री सावंताच्या विधानाचेर विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमावाची टिका. कदम महामंडळाचे बस चालक आणि कामगारांनी पर्वरे मुखेल कार्यालयात सामकार एका दिसाच्या उपोषणाक केली सुरवात. प्रलंबित आशिल्ल्यो मागण्यो पुराय करात. कामगारांनी केल्या मागणी. मंत्री निळकंठ हळणकाराविशीं अपशब्द वापरिल्ले खातीर मनोज परबा आड कोलवाळे पुलिशेंत गुन्यांव नोंद. आपल्या मतदारसंघात बेकायदेशीर घडणुका आड प्रस्न विचारप आपलो अधिकार, सांगता मनोज परब. गोंयांत चल्यां परस चलयांक पोसके घेवपाक पालकांचे प्राधान्य. चल्यांचो जन्मश्रेष्ठ मानपाची मानसिकता उडयली पुसून. आता पळयात खबरो विस्तारान. म्हजे घर येवजणे अंतर्गत सरकारी जमनीचे दर निश्चित करपाक तशेंच कम्युनिदाद जमनीवेली अतिक्रमणां नियमीत करून लुकसाण भरपाई दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. तशेंच दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात 28 नवी पदां भरतले अशी माहिती मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. मंगळारा जाल्ले मंत्रिमंडळ बसके उपरांत मुख्यमंत्री उलयलो. मंगळारा मंत्रिमंडळाची बसका जाली. हे बसकेक वेगवेगळे म्हत्वाचे निर्णय घेतले. दिव्यांग सशक्तीकरण विभागात दिव्यांगा खातीर 28 नवी पदां भरतले. तशेंच म्हजे घर येवजणे अंतर्गत जमनीचे दर निश्चित करपाक आनी कम्युनिदाद जमनीवेले अतिक्रमण नियमीत करून लुकसाण भरपाई दिवपाक मंत्रिमंडळान मान्यताय दिल्या. Proposal for creation of 28 posts in the Department for the Empowerment of Person with a Disability. ह्या कॅबिनेटान सँक्शन जाले 28 पोस्ट. Second is a proposal for filling of 2 posts of the Assistant Professor in Department of Neurology in Goa Medical College on contract basis. Third one, fixation of the rate for calculating the occupancy price to paid for the regularization under Section 38 of the Goa Land Revenue Code 1968. हाच्या अंतर्गत आम्ही लँड रेट्स जे आसा म्हजे घर ह्या स्किमीच्या अंतर्गत ताच्या खातीर फायनलायज केल्ले आसा. रेट सांगता हांव फिक्स केल्या ते आयज नोटिफाय जातले. सांगपाक कितें हरकत आसा तुमकां. इट इज एन प्री 1972 जे आहा हाज्या खातीर 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर आसतलो एज एप्लिकेबल. जेची लँड 200 आहा, 300 आहा, 400 आहा तिका तेणी दीस इज फॉर सनत क्लास 1 सनत दितले डायरेक्टली. जेचे घर गव्हर्मेंट लँडान आसा 1972च्या पयलीं. तो विशय मागीरचो तेजेर आत्तां आमी डिस्कस करिना. तुका हांगासर सांगता आसतना होच विशय सांगता हांव फक्त. Between 1973 to 1986, 50% of the minimum land rate means 50% of the circle rate. For example, circle rate जर त्या विलेजीन 200 रुपया असलो जाल्यार ताका 100 रुपया पे करचे पडटले. Third one is in 1987 to 2000, 75% of the minimum land rate. म्हणजे एखाद्या विलेजीत जर सांग्या वयल्या 100 रुपया सर्कल रेट जर आसत जाल्यार ताका 75 रुपया पे करचे पडटले. त्या टायम नोटिफायड इन 2014. सर्कल रेट सगळे लास्ट नोटिफायड 2014 केल्ले आहा. द रेट वील नॉट गो बिलो 50 रुपीज. आनी खंयच्याय विलेजीन 60 रुपया सुद्दां आसा तशें म्हणून बिलो 50च्या सकयल गेल्लो ना. फोर्थ वन इज एन फ्रॉम 2001 टू 2014 मिनिमम लँड रेट जो आसा तो एप्लिकेबल जाता. फिक्सेशन ऑफ द रेट फॉर कॅल्क्युलेटिंग द कॉम्पेन्सेशन टू बी पेड टू द कोमुनिदाद for regularization of encroached under Article 372B of the Legislative Diploma number 2070 dated 15/4/1971. हाजे रेट सांगता आसतना जो प्रायर टू 1972 आसा कोमुनिदादीच्या प्रॉपर्टीन एनक्रोच करून घर बांदला जाल्यार ताका 25 रुपीज पर स्क्वेअर मिटर
plus 20% penalty. Second, 1970 to 1986, 50% of the circle rate plus 20% is the penalty. Third one, 1987 to 2000, 75% of the circle rate plus 20% penalty. And again now in 2001 to 2014, ताका 100% सर्कल रेट पे करपाक जाय प्लस 20% पेनल्टी. म्हणजे कोमुदादीचो दोन गजाली आमी करता. एक, तेंचो कन्सेंट मागला. दुसरो, तांकां सर्कल रेट फारीक करता जो तांकां एक्चुअली मेळटालो, प्लस 20% पेनल्टी दिता. आनी हरशीं तांच्या कायद्या प्रमाणे तांकां 20 वर्सांचो फोरो भरून तांकां जो हे मेळटालो, जागो मेळटालो. द सेम वी आर डुईंग हियर. जे एडवान्स पयशे भरप म्हणजे 20%चो 20 वर्साचो फोरो भरल्यापेक्षा चड पयशे जाता. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. केंद्रीय घरमंत्री अमित शाह 4 ऑक्टोबराक गोंयांत येतलो. ह्या दिसा श्यामप्रसाद मुखर्जी इंडोर स्टेडियमाचेर सांजेच्या 4 वरांचेर अमित शाह हांचे हस्तुकीं म्हजें घर ह्या येवजणेचें उक्तावण जातलें, अशी म्हायती मुख्यमंत्री सावंत हांणी दिली. तशेंच हेर कांय प्रकल्पांचें अमित शाह वर्च्युअल उक्तावण करतले अशेंय मुख्यमंत्री सावंतान सांगलें. मानादीक होम मिनिस्टर अमित शहाजी हे गोंयांत येता 4 तारखे दीस. तांचो कार्यक्रम आमी म्हजें घर हाजो खास करून इनॉग्रेशनचो कार्यक्रम आसतलो. ते टेंटेटिवली गोंयांत 4:30 म्हटल्यार पावता. आमी पुराय गोंयभरच्या लोकांक, सगळ्या जाणांक जे जे बेनिफिशरीज आसा म्हज्या घर ह्या येवजणे सकयल हांव वाचता, त्या सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपाक सुद्दां त्या कार्यक्रमाक येवचें. फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर तांकां फॉर्म हे थंयसर आमी दितले. सगळ्यांची येवपाची सोय ही सरकारान केल्या. त्या खातीर सगळ्या ग्रामपंचायतींतल्यान एप्रॉक्सिमेटली 2 वरांचेर बस सुट्टली. मॅक्झिमम टू मॅक्झिमम 4 वरांचेर वेन्यूचेर पावचे. लोकांच्या च्या सयत जेवणाची वेवस्था सरकारान थंयसर केल्ली आसा. म्हणून फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिसाचेर सगळ्या जाणांनी फॉर्म कलेक्ट करपा खातीर हांगासर येवचें. ह्या कार्यक्रमाक आमी वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द वेरियस प्रोजेक्ट दवरल्या. 7 प्रोजेक्ट जे NBCC करता, जुंता हाऊस आसतलो, गव्हर्मेंट गॅरेज आसतलो, प्रशासन स्तंभ आसतलो, सर्कीट हाऊस आसतले, हे पुराय 7 प्रोजेक्टांचो फावंडेशन स्टोन आमी होम मिनिस्टराच्या हस्ते लायता. 4 टुरिझम डिपार्टमेंटाचे प्रोजेक्ट, युनिटी मॉल, टाउन स्क्वेअर, छत्रपती शिवाजी महाराज फोर्ट अँड अपग्रेडेशन ऑफ द हार्बरलेम वॉटरफॉल हाजो फावंडेशन स्टोन अमित शाहजीच्या हस्ते लागतलो. 2 प्रोजेक्ट इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाची हाऊस आसा बिचोले आनी म्हापसा, तांचे लायता. 3 प्रोजेक्ट गोवा मेडिकल कॉलेजचे वीच इज एन फावंडेशन स्टोन लायता. आनी 2 प्रोजेक्ट PWDचे वीच इज एन पुलीस हावजींग हाजो आमी फावंडेशन स्टोन लायता. वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द डिफरंट प्रोजेक्ट. एक प्रोजेक्ट गोवा डेंटल कॉलेज हाजे वर्च्युअली इनॉग्रेशन आसा. 1 प्रोजेक्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी DB ग्राउंड एट पणजी, ताजें वर्च्युअली इनॉग्रेशन जातलें. आनी वर्च्युअली इनॉग्रेशन ऑफ द विटनेस रूम ऑफ नॉर्थ गोवा आनी साऊथ गोवा, सेकंड इन द कंट्री. आतां पर्यंत विटनेस रूम हे म्हणजे गोंयान आमी दुसरे आसा. वर्च्युअली फ्लॅगिंग ऑफ द 4 व्हॅन ऑफ द फॉरेन्सीक सायन्स. ओके. ताज्या उपरांत स्वयंपूर्ण गोवा आनी एक MOU सायनींग आसा. स्वयंपूर्ण गोंय 5 वर्सां पुराय जाता. ताज्या निमित्तान स्वयंपूर्ण बूक हो इनॉग्रेट करतले. गोंयांत बेरोजगारी वाडल्या, हाका पुरायपणान सरकार जापसालदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिल्लें. मात तें आश्वासन पुराय करपाक भाजपाक अपयेस आयला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांव सांगता. गोंयांत नोकऱ्यो आसा ताचो तरणाटो फायदो घेनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. देखून मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यां खातीर तरणाट्यांक दोश दिवचो न्हय अशें मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर युरी आलेमांव उलयलो. राज्यात बेरोजगारी वाडल्या, हाका सरकार जापसालदार आसा. वेंचणुके वेळार भाजपान 70,000 सरकारी नोकऱ्यो दितले अशें आश्वासन दिल्लें. तें आश्वासन पुराय करपाक भाजपाक अपेस आयला. गोंयच्या खाजगी कंपन्यांनी गोंयकारां खातीर 80% आरक्षण दिवपाक जाय अशी मागणी केल्ली. मात ह्यो खाजगी कंपनी भायल्या राज्यांत नोकर भरतेच्यो जायराती दितात. मुख्यमंत्र्याचे हाचेर नियंत्रण ना. गोंयांत रोजगाराच्यो संदी तयार करपाक सरकार अपेशी थारला अशें विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमांवाचें म्हणणें. गोंयांत नोकऱ्यो आसात ताचो तरणाटे फायदो घेनात अशें विधान मुख्यमंत्र्यान केल्लें. मात मुख्यमंत्र्यान नोकऱ्यां खातीर तरणाट्यांक दोश दिवचो न्ही अशें मुख्यमंत्र्याच्या विधानाचेर युरी आलेमांव उलयलो.
It is shocking to see that the statement made by the Honorable Chief Minister about the job crisis in the state of Goa, that Goans are refusing jobs. आज मुखेलमंत्रीक आमी सांगपाक सोदता की हे अनएम्प्लॉयमेंटाचो जो प्रॉब्लम आसा हे दुयेंसपण आसा हे या बीजेपी सरकारान जेन्ना लोकांक आश्वासन दिल्ले 70,000 जॉब 70,000 जॉब्स लोकांक गव्हर्नमेंट जॉब्स दितले म्हणून आनीक जेन्ना दी अनएम्प्लॉयमेंट इंडेक्स टुडे ऑफ द स्टेट ऑफ गोवा इज द हायेस्ट इन द कंट्री. Unemployment within the woman is also the second highest, almost 17.9%. And it is much more than the national unemployment index. BJP ministers itself that were alleging about corruption for job for scams. You can see the PWD scam जे पण recruitment झाले तितून कोट्यांनी रुपयाचे scam झालेले म्हणून मंत्री बीजेपीचे म्हणटाले. Today if we look, basically, people are moving to another state with regards to private sectors. जे आम्ही विधानसभेन उलयल्ले की a law needs to be bought की आमका 80% minimum reservation needs to be given to Goans. But private companies are basically hiring, advertising in other states, and the chief minister has nothing in his control today. It is a sorry state of affairs. Goa today is been known that jobs are been given through suitcases. आणि हे suitcase कोणाक मेळटा ते सगळे गोंयकारांक खबर आसा. जिल्हा इलेक्शन येतली, म्युनिसिपॅलिटी इलेक्शन येतली, जॉब 1,000, 10,000, 15,000, 20,000 कोतले, बारीक जनतेक ना. यू सी द लायन. एक एलडीसी पोस्टाक 10,000 लोकांनी एप्लिकेशन घातलेले आसा. सो द कंडिशन इज गोइंग फ्रॉम बॅड टू वर्स. अनएम्प्लॉयमेंट इश्यू गोंयकारांक ह्या सरकारा कडेन म्हाका दिसता एम्प्लॉयमेंट दिवपाची कांयच सुविधा ना. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कदम महामंडळाच्या बस चालक आणि हेर कामगारांनी पर्वरी महामंडळाच्या मुखेल कार्यालयात सामकार एका दिसाच्या उपोषणाक सुरुवात केल्या. 7वो वेतन थकबाकी, दिसपट्ट्या पगाराचेर आशिल्ल्यांक नियमित करचे, सगळ्या कामगारांक बडटी दिवची या सारकिल्यो हेर मागण्यो पुराय करच्यो अशी मागणी कामगारांनी केल्या. जिंदाबाद 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 स्वच्छता रे स्वच्छता जिंकल्या बगैर स्वच्छता स्वच्छता रे स्वच्छता जिंकल्या बगैर स्वच्छता हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे हम लड़ेंगे. हम तो सड़क पे रियाज हम का जाए तो सड़क पे रियाज हम का जाए तो प्रोविडेंट फंड हम का जाए तो प्रोविडेंट फंड हम का जाए कामगार एक जुटीचा ह्यो जो पे कमिशन आणि जे पळय कितें एरियर्स आमी म्हणटा ते खटखटी मॅनेजमेंटान आणि सरकारान आमकां दिवपाक जाय. आमी हांगा लाल्योन धरणां करून उपास करून इट इज अ शेम ऑन द मॅनेजमेंट, शेम ऑन द गव्हर्नमेंट की वी आर कमिंग हियर ऑन हंगर स्ट्रायक आणि सरकाराक जागोवपाक. बाब मनोहर पर्रीकर जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, बाब दिगंबर कामत जेन्ना मुख्यमंत्री आसलेलो, जितले सगळे मुख्यमंत्री जावं प्रताप सिंग राणे तांणी आमचे पे कमिशनाचे एरियर्स वा कितें आसा ते 1 मिनिट दवरूंक ना. तेणी आमकां इन्स्टॉलमेंटांनी दिले जायत, ताबडतोब दिवन सोडले. पण ह्यो सरकार असो आमकां कामगारांक त्रास करता. टेम्पररी स्टेटस आमकां 5 वर्सां जातकूच आमकां मेळटलो. जे कदंबा परमनंट कामगाराचो पगार आहा ते टेम्पररी स्टेटस दिल्ल्या कामगारांक मेळटलो. जाल्यार 5 वर्सांच्या जाग्यार तेणी आतां कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनान जो एग्रीमेंट सायन मारलेल्या कॉर्पोरेशनान मॅनेजिंग डायरेक्टरान तो आतां 7 वर्सां केला. त्या ईव्ही बसीचेर परमनंट कदंबा ट्रान्सपोर्ट कामगार घालूंक जाय. ड्रायव्हर्स कदंबाचे आसपाक जाय. ईव्ही बसीचेर आतां थ्रू कॉन्ट्रॅक्टर कामगार घेतल्यात जाल्यार त्या कामगारांक
कदंबान तुम्ही परमनंट करपाक जाय आणि त्यो बसी ईव्ही बसी ज्या ज्या रुटाचेर चलता त्या सगळ्या रुटाचेर कदंबा ट्रान्सपोर्ट कॉर्पोरेशनाचो ड्रायव्हर आणि कंडक्टर आसपाक जाय वय ना ही आमची मागणी आहात 2009 हांगा जे पळय वरिष्ठ असलेले त्यांनी रद्द करून 12% रद्द करून 10% प्रॉव्हिडंट फंड हेलो आणि सिलिंग कितलोय पगार असो पहिले कितलोय पगाराचेर फुल पगाराचेर कट जातलो 12% तेणी हाडलो आणि रेस्ट्रिक्शन दवरलो पयलो 6500 मागीर तो रिवायज जालो 15000 सिलिंग दवरलो तांतूं कामगारांक फटको बसलो आता जितले सगळे रिटायर जाल्यात कामगार 1076 या 1076 कामगारांक पेन्शन 2-3-4 हजारा वयर मेळना। पिर्णा बार्देशात मंत्री निळकंठ हळणकार हांका आडवून अपशब्द वापरिल्ल्यान आरजीपीचे मुखेली मनोज परबाड कोलवाळे पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला। कोलवाळे पुलीस स्टेशनात हाजीर रावन मनोजान आपली बाजू मांडली। मंत्र्यान जनतेच्या प्रश्नांचो जापो दिवप गरजेचें आसता। मतदारसंघात चुकीचे घडटा जाल्यार ताचे विशीं मंत्र्याक जाप विचारप हो आपलो अधिकार, मात अशा प्रकारे गुन्यांव नोंद करून लोकशाय दाबोवपाचो यत्न करतात असो आरोप आरजीपीचो मुखेली मनोज परबान केला। पिर्णा बार्देशात मंत्री निळकंठ हळणकार हांका आडवून अपशब्द वापरिल्ल्यान आरजीपीचो मुखेली मनोज परब हांच्या आड कोलवाळ पुलीस स्टेशनात गुन्यांव नोंद केला। मनोजाक मंगळारा कोलवाळ पुलीस स्टेशनात हाजीर रावपाचे निर्देश दिल्ले ते प्रमाण मनोज पुलीस स्टेशनात हाजीर रावलो। मनोजान कोलवाळ पुलिशे कडेन आपली बाजू मांडली। आम्ही फकत रस्तो रुंदीकरणाच्या प्रलंबित मुद्द्याचेर प्रश्न विचारिल्लो। एक नागरीक ह्या नात्यान आपल्या मतदारसंघातले आडकून उरिल्ल्या प्रश्नाची जाप विचारप हो आपलो अधिकार, मात असे प्रश्न विचारप्यांचेरूच गुन्यांव दाखल करून लोकशाय दबावपाचो यत्न करतात असो आरोप मनोजान ह्या वेळार केलो। हे जाल्या उपरांत जेन्ना तो 5 तारीख येयलो तेन्ना हांव थंय पावलो अलॉंग आमचे पार्टी मेंबर्स आसले। सो म्हाजो प्रश्न सिंपल तेका आसलो की तूं ग्रामसभा कित्याक अटेंड करूंक ना, नाल्यार ग्रामसभेक येवपाक तूं तयार कित्याक ना। आमी त्या कडेन फक्त 2 मिनटां मागली की तूं आमकां रिप्लाय कर की तूं ग्रामसभेक येवन आमकां हें डिस्कशन कित्याक करूंक ना, आमकां रिप्लाय कित्याक करूंक ना। जाल्यार हांवें हो प्रश्न विचारता तो आमच्या गांवांत येयला, शॉपां भोंवता, हांव एक VDC मेंबर, आमी रेजोल्युशन घेतला, VDCकूय रेजोल्युशन घेतला मिटिंगेक प्लस ग्रामसभेकूय घेतला। सो आमकां ग्रामस्थांक व्हॅल्यू दिना, आमच्या ग्रामस्थां कडेन जर मेळपाक येना जाल्यार तो जेन्ना येयलो, जेन्ना आमकां आपयले सरपंचान थंय, तेन्ना हांवें तेका म्हाजो फूल रायट आसलो, हक्क आसलो की हांवें तेका प्रश्न विचारपाक जाय। सो एक ग्रामस्थांचो आवाज कसो म्हणून हांवें तेका प्रश्न विचारलो। सो ही FIR फक्त आवाज लोकांचो बंद करपाक, आमचो आवाज बंद करपाक हे तेंच्यांनी केला। भितर आतां जे आमचे थिवेचे भुरगे आसा, जे थिवेचे ग्रामस्थ आसा, ह्या मतदारसंघाचे वोटर आसा, ते एक MLA प्रश्न विचारतात, ना जाल्यार विचारतले फुडें या फुडें, कित्याक ते दीस काय तेंच्यांनी विचारूंक ना, हांवें विचारले। सो ते भुरगे फुडें तेंच्यांनी प्रश्न विचारपाक जायना म्हणून तेंची नांवां भितर तेंच्यांनी घातली। आतां सगळ्यांची आमची स्टेटमेंट्स घेतलेली आसा भितर, ती स्टेटमेंट आमी दिल्ले आसा कितें जालां तें, आमकां लिपोवपाचें काय ना, सगळो व्हिडिओ आमचो लायव्ह आसा। हितून चोरयान काय करूंक ना, तेका बोडोवंक ना, आमी काय मारूंक ना, ना जाल्यार आनी काय करूंक, तो सुशागत येयलो, हांसत गेलो वयल्यान। हे सगळे कार्यकर्ते हॅपी जावपाक जाय की तुमच्या लिडराचे हांसते तोंड, हांसते मुख, चेहरा तुमकां पळोवपाक मेळ्ळो। इतली वर्सां तुमी तेच्या वांगडा काम केलें पूण तेका हांसतना केन्ना पळोवंक नासलो। सो आमी तेका हांसयलो, सो तुमी आमकां थँक्यू म्हणपाक जाय आसलें, पूण तुमी हांगा येतात आनी आमचेर FIR घालतात। हो आयज सद्या सिच्युएशन हें जाल्लें। जर निळकंठ हळणकाराक आनी ह्या BJPक दिसता की तुमी अशे FIR घालतले आनी आमचो आवाज बंद करतले म्हणून, हें केन्ना जावपाचें ना। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक TV। भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या आंकडेवारीत राज्यात चलयांक पोसके घेवपाची संख्या चड आसा। एका तेंपार चलो जन्माक येवप श्रेष्ठ मानताले। ही मानसिकता पुसून उडोवन चलयांक तितलेच महत्व आशिल्ल्याचें आतां सिद्ध जालां। फाटल्या 7 वर्सांत राज्यात एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात। हातूंत चलयांचो आंकडो चड आसा। सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्या चिल्ड्रन इन इंडिया अहवालांतल्यान हें स्पश्ट जालां।
एका तेंपार चलयां परस चलो जन्माक येवप श्रेष्ठ मानताले। ही मानसिकता आता गोंय राज्यांत पुसून उडिल्ल्याचे भुरग्यांक पोसके घेवपाच्या एका अहवालांतल्यान स्पष्ट जाला। गोंय राज्यांत 2018 ते 19 ते 2024 ते 25 या 7 वर्सांत एकूण 128 भुरग्यांक पोसके घेतल्यात। हातूंत चल्यांचो आंकडो 52 जाल्यार चलयांचो आंकडो 76 आसा अशें सांख्यिकी आनी कार्यक्रम अंमलबजावणी मंत्रालयान जारी केल्ल्या चिल्ड्रन इन इंडिया ह्या अहवालांतल्यान मुखार आयला। ह्या 7 वर्सांत गोंयकारांनी चल्यां परस चड चलयांक पोसके घेतिल्ल्याचें कळटा। गोंयकारांनी फाटल्या वर्सा 26 भुरग्यांक पोसके घेतले, जातूंत चल्यांचो आंकडो 11 जाल्यार चलयांचो आंकडो 12 आशिल्ल्याचें चिल्ड्रन इन इंडियांतल्यान स्पश्ट जाला। ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही। गोयच्या स्वातंत्र्या खातीर योगदान दिवपी स्वातंत्र्य सैनीक दोतोर फ्रांसीस लुईस गोमिश हांचे घर तिगोवन दवरपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसात, मात ताचें घर खाजगी जमनीत आसा। ह्या जमनी वयल्यान फामिली मदीं वाद सुरू आसा, ताका लागून सध्या हे विशीं कांय करपाक शकना। फामिलीक विश्वासांत घेतल्या उपरांत हे विशीं काम करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। मजगतीं हे घर सरकारान तिगोवन दवरचें अशी मागणी सावियो कुतिनो हांणी केल्या। नावेलीचो सुपूत आणि स्वातंत्र्य सैनीक दोतोर फ्रांसीस लुईस गोमिश हांचे घर तिगोवन दवरपा खातीर सरकाराचे यत्न सुरू आसा, मात स्वातंत्र्य सैनिकाचे घर खाजगी जमनीत आसा। ह्या जमनी वेल्यान फामिली मदीं वाद सुरू आसा। फामिलीक विश्वासांत घेतल्या उपरांत हे विशीं काम करतले अशें मंत्री दिगंबर कामत हांणी सांगलें। ताजें घर आतांच हांवें सांगलें, ताजें घर प्रायवेट प्रॉपर्टी ही प्रॉपर्टी आसा जॉयंट। हांवें तेन्ना उलयलो एक तांचो शेअर होल्डर आसा म्हाका आमी ताका विचारलें तेन्ना बाबा कितें करपाक आनी म्हाका सांगलें की आमचे फॅमिलीचें सद्या हें चालू आसा, म्हणजे तांचें डिस्ट्रिब्युशन कितें चालू आसा, तो पर्यंत आमी कांय करपाक शकना। 4 जाण काय 5 जाण भावते हें जातकीर मागीर पळोवया अशें ताणें। दोतोर फ्रांसिस्को लुईस गोमिश हांचे घर तिगोवन दवरचें म्हूण जायते थाराव घेतिल्ले, मात हाचेर कोणेच लक्ष घातलें ना। सरकारान हें घर कित्याक तिगोवन दवरूं ना असो प्रस्न सावियो कुतिनो हांणी उपरासला। देखून थळाव्या आमदारान हें घर तिगोवन दवरचें आनी वस्तुसंग्रहालय घालचो अशी मागणी सावियो हांणी केल्या। हाचें घर नावेली जन्मा जाल म्हणटा ते, पूण नावेली म्हणल्यार पॅरीश आमचें नावेली, कोलमरॉड म्हणटा तें मडगांव पडटा। इट इज पार्ट ऑफ मारगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी समजलें, आनी ताजें घर आहा तें रुइन्सान पडलें आहा। आमी विचारपाक सोदता की ताजें घर कित्याक हें जायना, रिस्टोरेशन जायना आनी प्रिजर्वेशन जायना। 2009 वर्सा आमी रेजोल्युशन घेतिल्लें तें एक्वायर करून रिस्टोर करचें म्हणून। ताजे उपरांत आनीकूय रेजोल्युशन घेतलें आमच्या कावन्सिला फाटल्यान, दुसरी कावन्सिल येयल्या तर, पूण आज पासून तें हें जायना। आज आमी पळयतात PWD मिनिस्टर जो मडगांवचो आमदार आसा, फाटली 30 वर्सां 2 फाटी, एक 17 मे आनी एक 30 सप्टेंबर, वर्सां 2दा फ्रांसीस लुईस गोमिसाच्या पुतल्याक हार घायले शिवाय आनी कांयच करूं ना। इवन जी लायब्ररी जाल्ली आसा फ्रांसीस लुईस गोमिसाची ती हरशी हांगा जावपाक आशिल्ली, पूण कितें तरी लँड डिस्प्युटा खातीर मागीर फायनली ती शिफ्ट करपाक पडली आनी चुकून ती मडगांव पावल्या। सो मडगांवचे आमदार जंय फ्रांसीस लुईस गोमिसाचो जन्म जाल्लो आहा, मडगांवच्या आमदारान त्या कांयच करूं ना, फक्त हार घातला। सो आमकां जाय की ताजें घर जें आहा तें एक प्रिजर्व करचें आनी एक बरोसो म्युजियम घालचो ताजे लायफाचेर। सो हें चड गरजेचें आसा सांगपाक म्हणल्यार। सो आमी मागता की आतां जेन्ना परतून मडगांवचो आमदार गव्हर्मेंटान गेल्लो आसा, आय मीन रुलिंगान गेल्लो आसा, PWD खातीर ताजे कडेन आसा। सो आमी मागता की तांणी फ्रांसीस लुईस गोमिसाचें घर रिस्टोर करचें। गोमंतक टीव्ही खातीर रिपोर्टर गौरांग मळकर्णेकार। कुंकळे भाजपाचे आदले आमदार क्लफासियो डायस हांच्या पॅनलाची वांगडी राजश्री गांवकर ही पारोडा पंचायतीच्या सरपंच पदाचेर वेंचून आयल्या, जाल्यार ह्याच पॅनलाचे वांगडी नतालिनो विसोस्कर हांची उपसरपंच पदाचेर निवड जाल्या। देखून आमी पंचायत वांगडी एकवटान सगळी कामां करतलीं अशें आश्वासन नव्यान वेंचून आयिल्ली सरपंच राजश्री गांवकर सांगता। आपले पॅनल वेंचून येवप म्हळ्यार हुकुमशाहीचेर मात जाल्ल्याची खोस आदले आमदार क्लफासियो डायस हांणी उक्तायल्या। इलेक्शन असले पूण ते हे जावंक ना, अनअपोज जावंक ना। दोन नॉमिनेशन येयली दोगांय सरपंच आनी इलेक्शन मागीर वोटींग जालें। वोटिंगांच्यान 4 against 3 आनी दोनूय सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच येयले। 2 नॉमिनेशन येयली दोनूय पोस्टार। मागीर वोटींग प्रोसेस घेवचो पडलो बाय सिक्रेट बॅलट, तितून 4 against 3 दोनूय फॉर द पोस्ट ऑफ सरपंच आनी डेप्युटी सरपंच हे निवडून येयले। श्रीमती राजेश्री संदीप गांवकर सरपंच जाली आनी श्री नातालिनो फ्रांसिस्को विसोस्कर डेप्युटी सरपंच। दोगांयकूय 4-4 मतां पडली आनी ऑपोजीट 3-3 मतां।
किती बॉल बी काय प्रभावन काय ना पीसफुल जाले सुवातेर हांव सगळ्या वांगड्याक थँक्यू म्हणटा कित्याक तेणें म्हाका म्हाजे फुडाकार घेवपाक तेणें म्हाका खूब सपोर्ट केलो आनी हांवें हें पावल उचललें कित्याक लागून 2 वर्सां हांवें पंचायतींत काम केलें म्हाका दिसलें की पंचायतींत कितें चलता तें योग्य ना म्हणून हांवें तांकां सांगलें हांव तुमकां जॉयन जाता कितें आसता आमी सगळ्यांनी फुडें चलोवया आनी कितें कामां करपाचें आसा ती आमी सगळ्यांनी मेळून 7 मेंबरांनी मेळून आमी एकठांय जावन करचें न्हू हेंच म्हाजें सगळ्या कडेन हें इतलें सांगान सांगपा म्हळ्यार न्हू संवसारांत देव आसा कळ्ळें न्हू ही जी हुकूमशाही पळय पारोडा पंचायत चलताली जे जेन्ना आमी आमचें पॅनल केल्लें तेणी वर्सान 2 जाण आमचे व्हरोन थंय पंचायत केली आनी इतली लोकांक जे मुगे कोण मनीस आसा तांकां त्रास अनुसूच दिवप ना ते 2 मनीस तांकां दवरप केसी उपकाराची लायफ सगळें सारकेल्ल्या पासून त्रास करप आनी हुकूमशाही चलताली पंचायती सो हांव आयज सकाळची दिता आमगेले सरपंच शास्त्री गांवकार एसटी समाज येतले आमच्या गोटो दिले तो सरपंच जाव आपल्या एक ते कोता कोत म्हणून 1 वर्स पासून ते आमदारान ते करोना त्या कोटो वेचून दिवप अशें ते फोटयताले ह्यो आनी बरें घर काम करया तें जावन येयलें आमचे बरें आनी आपल्या तुमकां आपल्या कितें काम जाता तें सारकें जायना कांय पंचायती एक आमचें काम जायना हें जायना म्हणून पंचायती काम तुका पॉलिटिक्स लागना पंचायती खूब पावर तो यूज करून जावपाक जाय आनी तेणें आमकां येवन तेणें आज आमगे पंचायतीक पारोडा पंचायतीक एक सरपंच जालें गुडी पारोडाचें हांव सभापती दिता फर्स्ट टायम एसटी समाजाचे गुडी पारोडा आमगे गुडे साकून तें जालो आसा ते सभापती ते भाशेन आमगे नाकारलो तो आमी सदां मुगे मनीस सदां 2007 पासून त्या टायम बसून बसना म्हणटालो इलेक्शनाक पूण हांवें तेका बसून पंचायत हाडलो आनी फर्स्ट टायम तो भितालो डेप्युटी जावपाक मागीर शेवटी तो फुडें सरलो आनी डेप्युटी सरपंच जालो गोमंतक टुडे हे बुलेटिन हांगाच सोंपता हांव समिधा तुमचो निरोप घेता आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही